नमस्कार. साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत एकदां येवकार. साश्टीतले सगळ्याकाय व्हडलें फेस्त जे नावेलीच्या रुजाय सायबिणीचें फेस्त आसा तें आयज सावन सुरू जालां. आनीक ह्या फेस्ताचे एक म्हत्वाचें हें म्हणजे ही जी नावेलीची इगर्ज आसा ती आमच्या साश्टीतली एक पोन्न्यांतली पोन्नी अशी इगर्ज. ताका तांचो भक्त समूहूय सगळ्याकाय व्हडलो आसा. अशें आमचे नावेलीचें फेस्त हे गोंयांतलें एक म्हत्वाचें फेस्त म्हणून वळखतात. गौरांग, थंय नावेलीक सद्याक एक्चुअल सिच्युएशन कशें आसा फेस्ताचें? फेस्ताचें सामकें फेस्ताचो मूड आसा. लोक येतात. आतां नोवेना स्टार्ट जातली. आज सकाळी फुडें पुरसांव जालें, मीस जालें, पुरसांव जालें आनी फेस्त सुरू जालें. एक्चुअली कालच्यान फेरी सेटअप एक 2-3 दीस जाले फेरी सेटअपाक हें जाल्लें. जो परपेच्युअल स्कूल आसा ताजे तो मुखारलो ग्रावंड आसा थंय ती सगळी फेरी भरतात. हे सायडीक रोजरीचो स्कूल आसा थंय भरता. आतां तातूंत भितर 2-3 गजाली आसात. एक ट्रॅफीक जाम जातलें, कारण तुवें पळयलां रावण फोंडा वयल्यान जो रोड वता आनी हेवी व्हेहिकल तो माणपांतल्यान केन्ना कंप्लीटच जालो ना. तो कसो आशिल्लो लिंक रोड तो एक्चुअली आमचो कितें म्हणटा ते बायपास रोड तो माणपांतल्यान मुखार उरलो. सो गाडये परती टर्न मारतात स्टेशन रोडा वयल्यान आमचे ओल्ड आतां न्यू स्टेशन नावेली इकडचे कडल्यान भायर सरतात. थंय ब्लॉक जावपाची चान्सीस आसात. तरी जशें हांणी सांगलां पुलिसांनी की आतां हांव पळयतालो की PI खूद थंय आसा आनी ट्रॅफिकाचेर लक्ष दिवन आसा. स्कुलान आशिल्ल्यान एक बरें जालें. स्कुलाक सुटी आसा ताका लागून एक मातशी खुबशे थकाय मेळटली. तरी आसतना थंयच्यान जे हेवी ट्रॅफीक वतलें आनी ताका आतां यूथ काँग्रेसीन एक डिवायसपीक लेटर केलां की थंय टावट जे भोंवतात आनीक हॉकर्स बॅगर्स हांकां तुमी काडचे म्हणून त्या लोकांक त्रास जाता. नावेली फेस्ट एन्जॉय करपाक दिवचे बरे भशेन. लोकांक जे दुकानदार आसा तांकांय बी बरे भशेन हें करपाक दिवचे. हे एक प्रश्न ताणें मांडिल्लो. पुलिसान सांगिल्लें आसता तांकां की आमी बरे भशेन सगळे स्टाफ एड्युकेट घाल्लो आसा वर्सान करता. थंय आनी एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या की आमचे जे पारंपारीक जे हे आसात आमचे कोण ते मेस्त आसात आनीक नावेलीच्या फेस्ताक अशी आमचे कदेलां किंवा खाटी किंवा आलमारी हे मेळपाचें एक म्हत्वाचो फेस्त म्हणटा पळयता. आनीक तांचो हे आसा की ह्या फावटी तांकां जो जागो मेळपाक जाय आशिल्लो तो मेळूंक ना. अशीच तांचो प्रॉब्लेम मडगांवांय जाल्लो फाटी आमचे होली स्पिरीट फेस्ता कडेन. आनी ते म्हणटा आमी पारंपारीक हे आमचे मेस्त कार्पेंटर आनी आमचेरूच हो सद्या अन्याय जाता म्हणटा. कित्याक लागून हातूंत कितें भायले कोण भितर सरल्यात बी फेस्तांनी बी आतां अशें भायले भितर सरल्यात? पयलीं म्हणल्यार एक हें करपा गरज आहा. खरें पारंपारीक काय एखादी भायल्यान हाडल्यात तेंय पळोवपा जाय. कारण आतां तुवें पळयलां तूं जर हांगच्यान केपें वता तुगे घरा कडेन वता तेन्ना सायडीक सगळ्याक मेस्त ते काम करून दवरतात आनी तीच आरमारी आनी हे ते थंय येता. तातूंत भितर कसलें लाकूड वापरतात तें कोणाक खबर ना. आकेशाची चडशे वापरतात फेस्ता बिस्ता येता ते. खरें पारंपारीक काय कितें तें पळोवपा जाय. जाग्याचो जर हें आसा जाल्यार तांकां जागो तितलो कमीच. सगळ्याक जाय न्ही. आतां मार्केट वाडिल्लें आसा. सगळे तरेचे लोक येतात ते फेस्ताक. सगळ्याक मार्केट जाय. सो आपणें मातशें एडजस्ट करपाक दिसलें. मेस्ताक तांगेलें तें सामान दवरपाक चड जागो लागताच खरो. पूण फेस्त जेन्ना भरता तेन्ना तांणी पळोवपाक जाय की आपल्याक एडजस्ट मातशें जावचें पडटलें. 1-2 आरमारी कमी हाडपाक पडटल्यो. मागीर जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना हाडून दिवपाक पडटल्यो. अशें हें आसा तातूंत भितर. नावेली फेस्ताची एक हे सगळ्यो बऱ्यो गजाली जाल्यो म्हणजे पारंपारीक मेळटा न्ही तो गडगडो चलता ताजेर कितें. आनी नावेली जितलो गडगड चलता दिसता म्हाका तें आनी खंयच चलना. फेस्ताचे 7 दीस गडगडो चलता. बरोबर. आनी ताका लागून झगडी जाल्या. हाजे पयलीं एकमेकाचेर हेय मारल्या कितें खून म्हळ्यार खून जावना पूण अटेम्प्ट जाल्या. झगडी जाल्ली आसा हाजे पयलीं. पुलीस कांय करना. पुलीस गडगडो चलता. आतां सगळ्याक गडगड चलता. सगळे हातूंत गडगड चलता. ते पुलीस म्हणटा आमी गडगडो चलपाक दिनात. थंय चलता खरो. आतां कितें आनी दिसान चलता. दिसाचो चलता. दिसभर लाखांनी रुपया थंय खेळिल्ली वतात. आतां हे वर्साक पळोवया पुलीस म्हणटात आमी करपाक दिलें ना. आतां खरें मडगांव पुलीस एक्शन घेतलें काय ना हें एक आसा. दुसरें आसा थंय जायंट व्हिलाक जे जायंट व्हील घालतात ताका कितें प्रोटेक्शन आसा काय ना. आतां वॉटर स्पोर्ट्साक पळयलां. वॉटर स्पोर्ट्साक इतलें प्रोटेक्शन आसून सुद्दां लोक मरतात. जायंट व्हील घालपाक तें खरें परमिशन खंयचे जे ऑथॉरिटीचे दिलां काय कितें तेंय पळोवपाक जाय. आनी हो गडगड आसा तो बंद करपाक जाय. नावेलीचे लोक ओगी रावतात. बरे एक्टीव लोक आहात थंय खूब. प्रतिमा आसा, जॉर्ज आसा, अशे करून खूब एक्टीव लोक आहात. जे केन्ना आवाज काडना हरची. आतां काडटाले पळोवया हे खेपे. आतां हो जे एंटी सोशल जो आयलो म्हणूनच हांव आनीक हें केलां. आनीक सामकी चिंता करपाची सारकी गजाल म्हणजे जी मायनर जे भुरगीं आसात तांचेर
असे अत्याचार किडनॅपिंग किंवा रेप किंवा मॉलेस्टेशन सारखे केसीस वाडल्यात आनी साश्टी कोळ्यां ताका लागून एक कितें जालां की पालक आसात ते चिंतेक पडिल्ले आसात. कितें सद्याक सिच्युएशन साश्टीक? जो पुलिसांनी डेटा दिला त्या प्रमाणे ह्या वर्साक केसी वाडल्यात म्हणजे 4 केसी किती वाडल्यात लास्ट इयराच्या रेपाच्यो. तातूंत भितर दोन हातूंत पळोवपा जाय आमी. एक म्हणजे जे मायनर आसा थोडे, चलो मेजर आसता, चली मायनर आसता आनी ते इन रिलेशनशीप आसता आनी ते पळून वतात आनी तांकां जेन्ना पुलीस धरून हाडटात ह्यो आंकडो सारको आसा की पुलिसान जितल्यो केसी रजिस्टर जाल्या तितल्यो धरूनय हाडल्या, सोदून हाडल्या तांकां आनी त्यो मागीर एज अ रेप केस म्हणून रजिस्टर करतात. ह्यो टेक्निकली एक्झॅक्टली हांव पॉयंटार येता. ह्यो जेन्ना कोर्टाक वतात तेन्ना पेरंट्स फाटल्यान सरतात. अशी केस जाल्ली आसा, कुंकळे पुलीस स्टेशनाक एक केस जाल्ली आसा. ती केसीक पेरंट्सान कंप्लेन केली मिसींग म्हणटकीर ताका सोदपाची ट्राय केली, सोदलें भितले आनी ताका जेन्ना हाडलें ताका पुलिसांक रजिस्टर करची पडली रेप म्हणून. पेरंट्स कितें म्हणटात, तुमकां कोणें सांगलां, आमी मिसींग कंप्लेन केल्ली, रेप करनाका म्हूण. आतां हातूंत भितर एक दुसरो पॉयंट आसा तो म्हणजे पॉस्को एक्ट. पॉस्को एक्टाचो प्रचार जावपाक जाय, पॉस्को एक्टाचो अवेरनस जावपाक जाय. हे गव्हर्मेंट वुमन एंड चायल्डा अंडर पेरंट्सांक पटोवन दिवपाक की पॉस्को एक्ट म्हणजे कोणाक खबर ना सद्या कितें तो, आनी हो पॉस्को एक्ट एक अवेरनस क्रिएट करपाक जाय हाजो. ताजे प्रमाणे ह्यो केसी स्टॉप जातल्यो, एक वेळ स्टॉप जावपाच्यो खुबश्यो चान्सीस आसात. आनीक हे आसा की खरें कॉन्स्टिट्युशन हाजे प्रमाणे जे प्रत्येक जिल्ल्याक एक पॉस्को न्यायालय आसपाक जाय. बरोबर. आनीक खरें म्हणल्यार हें मडगांव आसपाक जाय. मडगांव म्हणल्यार एक वेगळें कितें बिल्डींग काडपाचें न्ही, एक जागो आसा, एक जजाक डेजिग्नेट करपाक. आतां आमचे हाज्यो खंयचे ते बाबूश किंवा मोविनाचेर किंवा आनी हेर राजकारणाचे जे केसी आसात त्यो हँडल करपाचे एक ताका स्पेशल जज म्हणून ना, आमचो प्रिंसिपल जज आहा पळय इर्शाद आहा हांगा ताजे कडेन दिल्ले आसा. तशेंच एक हे आमचे ल्हान भुरग्याचेर जे अत्याचार जातात, लैंगीक अत्याचार जातात, ताजे हे करपा खातीर मडगांव एक कोर्ट आसपाक जाय. मडगांवान हाजें कारण कितें सांगा की मडगांवांच न्ही, हे साश्टी म्हणल्यार साश्टीच न्ही फकत, हे आमचो दक्षिण गोंय म्हणल्यार सामको काणकोण ते सांगे आनी तांकां ह्यो केसीस घेवन ह्यो केसीच्या खातीर पणजे वचचें पडटा. मडगांव हो कोर्ट जायना, कितले मागणी केल्यो तरी जायना. सो सरकार ह्या बाबतीन जाय तितलो हेना सेन्सिटीव. हाजें एक एग्जांपल सांगता तुका. आवडा वेगस कितलीं वर्सां जालीं वुमन पुलीस स्टेशन एक बरें मागता मडगांवां. बाकी तालुक्यान सोड, आतां विजयानी मागणी केल्या प्रत्येक तालुक्याक एक वुमन पुलीस स्टेशनाची म्हणून डिस्ट्रिक्टा कडेन मागता एक मडगांव भितर एक आसची म्हणून. तेंच अजून जायना. आसा थंय पण बारीकशें तेशें कुरकुटशें आसा, पूण ती एक बरी तांकां गाडी वचना दिसता म्हाका तांची स्वताची ना, गाडी ना. सो तीच आवडा. आनी आमी एक सायडीच्यान पिंक फोर्सान केल्लो आसा, कळ्ळें तुका. थंयच वुमन पुलीस स्टेशन जर सारकी जर एक रितसर केलें, ती आतां इतलीं वर्सां जालीं लेटर करता हें करता तेंच जायना. तूं मुखारली मागता, कोर्ट मागता, कळ्ळें तुका. हें जावपा जाय आशिल्लें, पयलीं पुलीस स्टेशन जावपा आशिल्लें. आतां विजय सरदेसायान एसेंब्ली मागणी केल्या प्रत्येक तालुक्याक एक वुमन पुलीस स्टेशन सेपरेट आसचें म्हण. आनीक आमी इश्यू पळयला की मडगांवचे जर 2 इश्यू जे केन्नाय सोंपतले काय ना तें कळना. एक सनसोडा आनी दुसरें एचपीडीए मार्केट. एचपीडीए मार्केटाचे पळय ते होलसेल मार्केटाचो बोवाळ जालो. आतां बोवाळ जाता तो आमचो रिटेल मार्केटाचो. काल थंय येदे मोठ्या प्रमाणाचेर हे थर्माकोल्स आनी हे वयल्यान ते हे म्हणटात की ज्यो नुस्तें विकतात त्यो म्हणटात की आमचें कांय नासता, आमगेले फकत पाट्यांनी आमी नुस्तें हाडटात, नुस्तें सोंपल्याक घेवन वतात, तर नुस्तें उरलें जाल्यार कोणाकय दिवन वतात. मागीर जाता चिकोल कसो जाता. म्हळ्यार थंय वेगवेगळे आस्थापन आसात. थंय बीफ आसा, थंय चिकन सेंटर आसात, थंय मटन आसा, कोल्ड स्टोरेजी आसात, बाकीची मार्केट आसा. आतां थंय अशें जालां की सायडीचें जें शेत आसा तें शेतां हाड हाडून डंप करतात आनी ताजी एडवांटेज भायले लोक घेतात. तेय हाडटात आनी थंय उडयतात, कळ्ळें तुका. पूण तो क्लियर जायना. थंय तुवें पळयल्लीच म्हाका एक तालक, राजेन तालुक्यान ती फुटपाथ बरी झाडां बिडां लावन बरी केल्ली, निवळ केल्ली आसा. आनी त्या फुटपाथीचेर डंपिंग यार्ड जाल्लें आसा. आनी ते थोडे ते मागीर ते हे आमगेले जे रस्त्याचेर भोंवतात ताणें आपल्याली घरां थंय बांदिल्लीं आसा. ते हे सगळें जालें. तूं मार्केट नुस्तेकार सांगता तशें मार्केट निवळ ना. ती कितें करतात, आपल्याला कल्ल काडटात, दवरता भायर.
कोण व्हरता जाल्यार व्हरूंक मागीर ती कुत्री माजरां ती येतात ते खायत वतात ती रस्त्यार उडयतात. सो थंय एकदम दुर्गंधी सामकी हें जाल्ली आसा आनी मार्केटाचेर कोणाचेंच लक्ष ना मेन म्हणलें जाल्यार. आतां म्हाका दिसता परते कोणे तरी हायकोर्टान वचचें पडटलें. फाटीं काँग्रेसीन जेन्ना बोवाळ केल्लो तेन्ना कलेक्टरान एक ऑर्डर दिल्ली एजीपीडीएक आनी हाका की म्युन्सिपालिटीक तुमी हें सॉल्व करात कितें बेगीन इशू आसता तो. पूण अजून पर्यंत तो काय सॉल्व जायना. आतां म्हाका दिसता लास्ट तेंय बी हायकोर्टान वचूनच कितें तरी बरें जावपाचें ना जाल्यार हायकोर्टान वचना जाल्यार कांय जावपाना ताचें. गौरव तुवें पयर म्हणिल्लें की थोडे म्हणटात आमी फातोर्डा फॉरवर्ड व्हरया, थोडे म्हणटात मडगांव मॉडेल करया. पूण जे तरेन जें हांगा चालू आसा तें पळयल्यार हे मडगांव किंवा फातोर्डा फॉरवर्डूय वचना आनी एक आदर्श मॉडेल जो करपाचें उतर दिवन जे नगर मंडळ हांगा येयल्ले तेय मॉडेल जाल्ले दिश्टी पडना. आतां आमचे सद्याक फेस्टीव सिजन चड क्रिटिसायज करपूय बरें न्ही. पूण आतां सद्याक आमचे आतां रोखडीच दिंडी जावपाची आसा. देवा कडेन आमी मागया की हांकां सुबुद्धी दी सारकें. इतलें म्हणया आनी ही कार्यावळ आमी सोंपोवया हांगा. देव बरें करूं.